हांव जिना डिसोजा कुलशेकारतून उलयतां. बाळक जेजून म्हाका म्हज्या जिवितांत मस्त उपकारां केल्यात. हांव म्हजें नवें घर जावच्या खातीर प्रत्येक तरान बाळक जेजुडे मागून आसली. म्हजें घर म्हाका ताणें फावो केलां. तशेंच म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्याक बऱ्या तरान ताणें राखून हाडलां. म्हजे तुवें 10th 600 अबव मार्क्स मेळचे खातीर हांव प्रत्येक ब्रेस्तार नोवेनाक वचून आली. त्या प्रकार म्हजे तुवें 600 अबव मार्क्स काडला आनी हांव प्रत्येक ब्रेस्तार नोवेन करतां. तशेंच इन्फंट जेजूस हांव केद्दां पळयल्यार म्हजे कश्ट काली प्रॉब्लम आल्यार ताच्या मुखार दवरल्यार ते 2-3 दिसां उपरांत ते म्हाका काल जाय तो इन्फंट जेजूस फावो करता. हांव तुमच्या समेस्त लागीं कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी प्रत्येक ब्रेस्तार नोवेनाक येया. तशेंच आतां आमचें पेस्ताचें नोवेन आसा. हर एक नोवेन तुमी अटेंड करा, पेस्ताक येया आनी आमचे टुको मेळा. आमी सकट सांगाता मेळून मागणे करया, ओट्टू जेवया आनी नोवेन करया. इन्फंट जेजूस तुमकां केदारय वाट दाखोवन दितलो आनी तुमकां खंयच्याय वाटेन सोडून घालचो ना. आमकां कसल्या तरान इन्फंट जेजूसान उपकार दिलागी तशेंच तुमकांय उपकार करतलो. हांव गेल्या त्या 20 वर्सां हांव इन्फंट जेजूसाच्या पांया मुळाक वचून आसा. तशेंच तुमकां इन्फंट जेजूस आशिर्वाद करतलो. धन्यवाद.